पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज 6व्या दिसा नोवेनाच्या आमचो विशय जावन आसा सोंसणिकायेन जेवया, जेजूचे गोवाय जावया. आमी देवाची भुरगीं आनी नवी रचना जालोल्यान आमच्या जिवितांत हो सोंसणिकायेचो शेगूण जिवंक खूब म्हत्वाचें जाता. जेन्ना मनशाच्या जिवितान पिडा भितर सोदता, मनीस हार भोगता, बेकारपणाक फुडो कोत्ता वो दुसऱ्याचो स्वभाव आमकां मानवना तेन्ना मनीस निराशी, रागाबोरीत आनी असोसणीक जाता. देखून सगळ्या कठीण परिस्थितींनी आमी सोंसणिकाय दाखोवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपोवणें करता. देवान काळा काळार आपले पोरचे सोवे सोंसणिकाय दाखयली आनी आमकां मोगान बक्षिली. तेच परी आमी दुसऱ्याची असोक्ताय ओळखून तांचे सोवे सोंसणिकाय दाखोवंक फावो. जेन्ना आमी सोंसणिकायेन जियेतल्या तेन्ना आमी देवाचो उपकार आनी जेजूची पाटलावदारां ह्या समाजान जातोल्या. सोंसणिकाय हें पवित्र आत्म्याचें देणें. अदीक प्रमाणान आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आयज आमचे फिरगोचेंतल्या सगल्या जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक भेटयलोलो दीस. तांचे जाणटे पिरायेर आनी पिडेंत लेगून तांचे बरोबर जेजू आसा म्हूण तांणी ओळखूंक आनी धीर घेवंक सोशीत तो भागी. सोसो कृपा आनी बोल दी म्हूण मागुया. मोगाळिस्तानो, आयज देव आमकां सोंसणिकायेन उपासियेसान आमचें जिवीत जिवंक आपयता. पूण जायते पावटी आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार सोंसणिकायेन जिवंक आमी विसरल्या. बेस्तीच एक एक पावट रागार जाल्या आनी निराशी जाला. तर ह्या वेळार सगल्या पातकांचो उगडास करून देवा आनी एकामेका लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेला देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Jesu Christa. Babaच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेली, तू संसाराचे पाप काटाय. आमची कावूतून तू बापाच्या उजव्या कोसळय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती, देव बापाचे भुरगेक जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार तुका जाय तें देवा लागीं माग. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पुताच्या सोल्मा वरवीं नवो उसवाड तुवें संवसाराचेर दोयेन फांकयलोय. आंकवार मारीचो पूत जावन आमच्या सैमाचो वांटेली तो जालो. देखून ताच्या देवीक जिवितांत ताचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत जुआंवचे पयले चिटे वेले वाचप. प्रितीच्यानो, फटकिरो कोण जेजूचो कोण क्रिस्त म्हणना तो. होच क्रिस्ता विरोधी. बापाक तसो पुताकूय तो मानून घेना. जो कोण पुताक वळखून घेना ताका बापूय मेळना. पूण जो कोण पुताक वळखून घेता ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश उरोवपाक थावन तुमी आयकला तो तुमचे सवें सदांच सांबाळात. सुरवातेक थावन आयकल्लो संदेश तुमचे सवें तोगलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें आसतल्यात. ताणें तुमकां भासयलां तें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतल्या ती मागणी तुमचे सवें आसा. देखून दुसऱ्या कोणाच्याच शिकोवण्याची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकोवण मेळटा ती खरी, फटकिरी न्हय. देखून हे शिकोवणे प्रमाणे चलात आनी ताचे सवें रावात. वय प्रितीच्या भाव भुरग्यांनो, जेजू सवें रावात हे परी तो दिसती पडटलो ताच्या दर्शनाच्या दिसा व्हडा विस्वासान आमी तेका घेतले आनी तो आमकां लोजेक घालून आपणा थावन पयस करचो ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणया. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सवरेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं उचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुलये थंय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान
आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: शेकानशेक रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेर गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानान खुशाल गितांक घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: शेकानशेक रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गाराक सगळीं मिराया. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागान प्रवादियां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोव्या. ही जुआवाची कोवायकी. तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारच्याक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसल्याक तावन पाठयले, ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणीं ताका म्हणलें, तूं कोण तर? तूं इलिजा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव इलिजा न्हय. तूं प्रवादेबी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यान तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआवान म्हणलें, इजायस बाकणारान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरोण्यात एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयले. तांणी तांचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, इलिजाय न्हय, प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआवान परतीपाळ केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दितां. पूण तुमचे मदें एकलो आसा जाका तुमी वळखनात. तो म्हज्या उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानी जॉर्दानाचे पोलतडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, व्हडा दोबाच्यान आमी जेजूचे आप परगटणेचे परबेक तयार जाता. आनी ह्या दिसांनी आमी परबेची दोबाचीक परबेची तयारी करता. आनी आयच्या दिसाक आयच्या नोवेनाचो विशय आमी घेतला तो म्हणल्यार सोंसणीकायेन जिवया, जेजूचे गोवाय जावया. ह्या विशयाचेर जेन्ना हांव नियाळ करतालो तेन्ना एक गोंडी जी घडलेली ती म्हज्या दोळ्या मुखार आयली. एक फामाद फिलॉसॉफर सॉक्रेटस नांवाचो, ताच्या चिंतना वरवीं जायतें कितें समाजांत बदल्लें. ताची चिंतना जायतीं फामाद आसात.
हो मनीस सोंसणीकायेचो मनीस, पासियेंसाचो मनीस, ओ शांतीचो मनीस आमी म्हणूं येता. जायते आपले जाणवाये उद्देशी जायते बदलोप ताणें समाजांतूय हाडले. ताच्या जिविताचेर नदर मारल्यार एक सांगला ते भाशेन सोंसणीकायेचो मनीस. पूण ताका हूंय बायल मेळ्ळी, ती पासियेंस नासलोली बायल हूंय. सदांच हूंय ताचे लागीं झोगडी करताली. दर दिसाक हूंय घरांत केस्तांवां जातालीं हे बायलेक लागून. सदांच हूंय बाबड्याक कितें कितें उलोवन सोतायताली. आनी एक दीस हूंय असोच तो जेन्ना घराच्या भायर बॉलकावांत बसलोलो, तेन्ना हूंय ही बायल भितर रावन अर्जोंक लागली, कितें कितें उलोवंक लागली हे घोवाक आपल्या सॉक्रेटसाक. तो हूंय बाबडो ओगोच रावलो आनी आपलें आयकोना म्हणून हूंय ही बायल आनीक फेर जाली आनी हूंय कुजनांत वचून सगलीं आयदोणां बा धाडावन आनी बोबो करूंक लागली. तरी पासून हूंय ओगोच रावलो. उपरांत हूंय आपलें आयकोच ना म्हणून ही बायल हूंय आनीक बेजार जाली, ताच्या फुड्यान आयली आनी फोर्सान गाळयो बा मारूंक लागली हूंय ताका. तरी पासून तो ओगोच रावलो हूंय. आतां हूंय बायलेचें आनिकूय फिरलें आनी पासियेंस पिड्यार जालें हूंय. आनी ती हूंय भितर वचून एक बालद्यांत उदक घेवन येयली हूंय आनी ताच्या तोंडा भायर मारलें हूंय. आनी तरी पासून हो शांत रावलो हूंय सॉक्रेटस. आनी थोड्या वक्तान अशें म्हणूंक लागलो हूंय, हांव जाणाच आसलो गोड गोड मारल्या उपरांत पावस पडटलोच म्हणून. आनी हे भाशेन शांततायेन तिका हूंय तिचोय हूंय एके भाशेन राग आसलो तो न्हिवलो. कित्याक आपल्या घोवाक कितलें वायट केलें, इतलें उलयता आसतना ताचेर उदक पासून मारलें, तरी पासून इतलो शांत आनी सोंसणीक म्हजो घोव, जाल्यार हांव कित्याक इतलो बोवाळ मारून कितें फायदो जालो म्हाका. हे भाशेन ती चिंतून हूंय आनी थोडेच तेंपान हूंय तिवूय बायल ताची सोंसणीक जाली, एक शांत मनीस जाली. आनी उपरांत हूंय दोगांय बरीं मोगान जियेवपाक लागलीं. मोगाळ भाव भयणीनो, जर तर आयज आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार जायते पावटी आमी सोंसणीक जाता. एक एक पावटी बेश्टेच आमचें पासियेंस पिड्यार जाता, राग येता. समजी आमी केन्ना ट्रॅफिकांत उरलीं, एक पावट तोंडांत गाडयो येतात थोड्यांच्या, जावं भुरग्यांक कितें म्हणलें वो कितें दिना म्हणलें भुरग्यांक सांगलें आमचें, तीं भुरगीं कितें मागतात तीं रागान बसतात, तीं मागीर पासियेंस तांचें पिड्यार जाता. मागीर तीं कितें कितें उलोवंक लागता, तो फोडटा, तो आयकनात. मागीर हे भाशेन आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमी पळयता जायते पावटी आमचें पासियेंस पिड्यार जाता, सोंसणीक आमी जाता. असल्या वेळार आयज देवाचो संदेश आमकां कितें गाय, आयज देवाची उतर आमकां कसलो संदेश दिता गाय. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां तें पयले जुआंवाचे चिटी वेलें वाचप. आनी तेन्ना त्या काळार ही चीट जुआंव बरोवचे आदीं जायते वायटूय आसलें. एके भाशेन लोकांक जायते क्रिस्ती लोकांक सोतायताले आनी एक वायट संवय वो वायट शिकोवण लोकांक दिताले. एक नॉस्टीक म्हूण आसले जे सांगताले की जेजू जेन्ना आयलो ताचे भितर देव आसोंक ना, पूण जेन्ना बावतीज मेलो तेन्ना की देवाचो पूत येयलो आनी जेन्ना जेजू मोरचो आसलो ताचे आदीं हो देवाचो पूत गेलो. जेजू मरता तेन्ना देवाचो पूत ताच्या भितर आसोंक ना. हे भाशेन जायत्यो वेगवेगळ्यो वायट वो पवित्र सोबे आड शिकोवण्यो लोकांक दिताले आनी हे भाशेन क्रिस्ती लोकांक सोतायताले. आनी ह्या वेळार जुआंव ही चीट बरोवन ह्या लोकांक सांगता, तुमी ह्या वायट मनशाची शिकोवण घेयनाका. तुमकां घोड्या जाय तें सोंसचें पडटलें, सोंसा, सोंसणीक जाया. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या खबर जुआंव बावतिस्ताची. आनी हो लोक जायते पिळगा जाल्यो रावतालो जेजू क्रिस्ताक केन्ना आमकां सोरवंडार येतलो आनी सोडयतलो गाय म्हणून.
एके भाशेन सोंसणीकायेन वो म्हणूं येता पासियेसान सोरबोंडाराको जेसूक लोक रावतालो आनी असल्या वेळार हो जुआंव बावतिस्त सांगता जेजू येवचो आसा ताची वाट हांव तयार करतां. पूण हे जे धर्मीक वडील आसले जे जे जांकां उद्दीक खबर आसली की जेजू येवचो आसा म्हणून तेच जेजूक स्वागत करूंक वो जेजू आयला म्हूण मानून घेवंक विसरता. मोगाळ भाव भयणीनो, जर तर आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारल्यार सोंसणीकायेचो मनीस पूर्णपणी सोंसणीकाय ताच्या जिवितांत आमी पळयता. जावं देवाचो पूत आसलो तरी आसतना खंय जालो त्या गोरवाच्या गोठ्यांत. मोगाळ भाव भयणीनो, सोंसणीकायेन पासियेसान 40 दीस आनी रात ताणें ओरोड्यांत काडले. गरज आसली ना. सोंसणीकाय जेजूची आमी पळयता. हे याज्ञीक धर्मशास्त्री आनी हे सगळे वडील कितें कितें म्हणटाले जेजूक, सोंसणीकाय ह्या मनशां सगळें दाखयता. जावं कितलो लोक जेजू फाटल्यान येतालो, कितें कितें म्हणटालो तरी आसतना ह्या लोकांक बगसून तांचे सगळें सोंसणीकाय दाखयता. आनी व्हडल्यांतली व्हड सोंसणीकाय जेजून दाखयली ती ह्या कुर्सार मरो. कोणा पासत? आमचे पासत. गरज नासली तरी आमचे पासत सोंसणीकाय जेजून दाखयली. असलो संदेश देवाचो आसतना आयज आमच्या जिविताक आमी कितें घेवन वेतेल्या? 3 वस्तू तुमचे मुखार दवरता. 3 वस्तू आमी घेवन सोंसणीकायेंतल्यान जेजूचे गोवाय जावंक वावरुया. पयली वस्त, शांतीची मनशां जावया. लेट अस बी calm rather than critical person. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ते सोक्रेटसाचें जिवीत आयकलां. शांततायेन रावन आपले बायलेकूय ताणें सुदरायली. मोगाळ भाव भयणी, जायते फावटी आमकां पासियेंस ना. रोखडीच पुर्र आनी रागार आमी जाता. असोच एक मनीस आसलो, बरो शिकलोलो, नव्याच कामाक खंय तो लागलो आनी असो काम करतना पयल्याच दिसाक कंप्युटराचेर खंय कितें टायप करतालो, नेटार कितें सोदतालो आनी नेटार मातशा उकोत जालो म्हणून सोदूंक रागान बोल्लो खंय आनी कामूच सोडून गेलो. पासियेंस ना. आमच्या जिविताचेर नदर घालुया. आमी पासियेंसाची मनशां गाय. शांतताय आमचे भितर आसा गाय. रोखडीच रागान फुर्र जाता, चाळवता आमी. मोगाळ भाव भयण, पयले सुवातेर तर आयज जेजू आमकां आपयता शांततायेन. लेट अस बी काम देन क्रिटिकल ऑर कंप्लेनिंग पीपल. दुसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो, काकलुतीची मनशां जावया. लेट अस बी कंपॅशनेट पीपल रादर देन केअरलेस पीपल. मोगाळ भाव भयणी, जेन्ना कितेंय वायट घडटा वो समजुया, एक एक्सिडंट जाता, जायते फावटी आमकां कित्याक पडला असलो आमचें धोरण जाता. थोडे फावट आमी इतली पुसून वेता ते एक्सिडंट जाल्ल्या मनशाक विचारून ताचे चडशी आमी सेल्फी काडून सगळ्या संवसाराक धाडटात. पूण ताचे सगळें काकलूत दाखोवंक विसरतात. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज जेजूचो दुसरो संदेश आमकां काकलूत दाखोवन सोंसणीकायेंतल्यान आमी जेजूचे गोवाय जावया. मोगाळ भाव भयणीनो, किरीत भाशेन जेजू पयले सुवातेर आयज आमकां शांतीची मनशां जावंक आपयता. दुसरे सुवातेर काकलुतीची मनशां जावंक आपयता. आनी तिसरी वस्त मोगाळ भाव भयणीनो आनी निमाणी वस्त म्हणल्यार भावार्थाची मनशां जावया. लेट अस बी कॉन्फिडंट रादर देन कन्फ्युजींग ओ डावटींग. मोगाळ भाव भयणीनो, एक घोस्तोरी आपल्या जिविता वयर गोवाय दिवन अशें सांगताली, जायतीं वर्सां आपूण देवा लागीं मागता आपल्या भुरग्याचें देणें दी म्हणून. 1 वर्स जालें, 2 वर्सां जालीं, 5 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, मागोत रावली. आपल्या भावार्था वयर ती अशें म्हणटाली.
आपूण दर दिसाक केन्नाच आपले मागणे चुकयनासतना आपल्याक भुरग्याचे देणे मागताली आनी हुंय 10व्या वर्साक देवान तिका 2 भुरग्याची देणे दिली 2 भुरगीं तिका फावो केली मोगाळ भाव भयणीनो आमी जायते फावटी देवाक दुबावता पासियेंस आमकां ना देव दीच ना एक पावट रागार जातात एक पावट चिंततात आमी इतली बरी मनशां आसोन अशें वायट कित्याक आमच्या जिवितांत घडटा मोगाळ भाव भयणीनो आयज देवाचो उलो आमकां सोंसणीकायेन रावया भावार दवरुया सोंसणीकायेन जेजूचेर गोवाय जावया मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना आमी सोंसणीकायेन जियेता तेन्ना देवाचो मोग आमी अणभवूंक पावता दुसरे सुवातेर आमी 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 एकामेका सोवें संबंदान जिवंक पावता आनी हे भाशेन मोगान आमचें जिवीत जिवंक पावता तर होच मोग सोंसणीकायेन जिवन दुसऱ्यांक वांटूंक बापाची कृपा दर एकल्याक आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया सगलीं उबी रावन आमच्यो गरजो देवा बापा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुन्यारपणान देवाचे पोरचे सोवें सोंसणीकाय दाखोवन देवाचे सोंसणीकायेचो तांकां अनुभव दिवंक आनी तांच्या जिवितांत सोंसणीकाय आपणावंक स्फूर्ती जावंक बापा लागीं मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्याक विचून काडलेले पोरजेचो हुस्को धरून हिंसा राग आनी सगळे तरेची अनीत पयस करून सोंसणीकायेन ल्हानविकायेन आनी निस्वार्थान पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया आमी सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी घोराब्यान तशेंच समाजांत जण एकल्याची असोक्ताय मानून घेवन सोंसणीकायेच्या स्वभावांतल्यान एकामेकाक भोगसूंक आपणावंक आनी आमचे संबोवन तीर गोड सांबाळूंक बापा लागीं मागुया आमचे जण एकल्याचे आपोवणे आमी जियेतना कोश्ट आनी कठीण परिस्थितींत आमच्या जिविताक वेडो घालता तेन्ना ह्या खिणांनी आमी देवाची येवजण पळोवंक आनी सोंसणीकाय धरून आमचो भावार्थ खुशालकायेन जिवंक बापा लागीं मागुया ह्या समाजान कश्टतल्या गरीब दुबल्या आनी एकसुऱ्या सोवें जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वांटूंक आनी तांचे सेवेक आयती आसून तांचें जिवीत समाधानान भरूंक बापाचो आदार मागुया Chicago.
बापा ही थोडीशी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या ती तूं मानून घे. हांवें मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Bangai maginai, aku sonsar tu selesai Amci kaza tu kaza, kushin maupun tika tuka. Amci kaza ubata. Tuja moga kau datang, amci kaza ubata. Tuja moga kau datang. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. तुमच्या दानांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, कोरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवून देवा फावो तो मान आमी दीस कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पांय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वो यशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगींत आयलो. तुज्या सासनीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एकवट तो कितलो अजापाचो. समेस्त मनशाक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तो पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें
उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco cur porgotoia. Gesù জীবন চালা, Gesù নব্যানে তোলো, Gesù নেলো, Gesù জীবন চালা, Gesù নব্যানে তোলো. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसुळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अश्यांक वार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोरमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन ह्या वेळार धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिरांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटूय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय.
स्तुती पदवी आणि महिमा तुझी सासनाच्या सासना. सौम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक हांसत्या तोंडान आनी मोगान शांती दिया. शिरे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. सोम्या देवाचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या काजूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पोरचेक तोरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजे कोणवाळेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटाक आमकां ओकोद मेळूं दी. हे पुरी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासनाची देणी सोडूंक आमकां फुडें वचोशी कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Father Elston was आमचे मोदें येवन आयज पिसाची भेट समोर उमली. देवाचें उतर आमकां परगोट केलें. सोंसणीकायेचो गूण आमी आपणावया आनी सोंसणीकायेन एकामेका सोबे वागून जेजूचे कोबाय जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
तुया देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा तुवें एका नोकेत्राच्या उसवाडान सगल्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुज्या मोहिमेवंत मुखामळ रूप पळोवंक निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताय Amen. Ore por darami, Elias no pisarki, la marocadun veci, koshikena pavdoli, Vatsuriato sangati, me.